विजय बाब सरदेसाय हांणी सुदीनबाब भोंडेकाराक हाका उद्देशून मराठी नाकाच हे उद्गार काडिल्ले आनी ताच्यो कांय प्रतिक्रिया निशेध म्हणून आयल्या। कांय जाणांनी केले तेन्ना ते कोंकणीचेर घसरले म्हूण आमी ताचो निशेध करपा खातीर हांगा जमल्यात। खरें म्हणल्यार ढवळीकर बाब जी भास वापरून लोकां कडेन मतां मागता जावं जी भास वापरून भाशणां करून मतां मेळयता ते भाशेंत ताणें विधानसभेंत लोकांचे प्रश्न मांडचे ही लागणूक घडये विजय बाबान ताका याद करून दिल्या आसतली आनी तांकांय तें मान्य जाल्ल्या कारणान ताणें ताचेर आक्षेप घेवंक ना। पूण ताची प्रतिक्रिया म्हूण कांय जाण मराठी प्रेमी म्हूण ताणें एकठांय एका बॅनरांत खाला येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी निशेध करता करताच ते कोंकणीचेर घसरले। म्हळ्यार कोंकणी कितली उणा, कोंकणी अमकें ना तमकें ना, तांकां हेर भाशेच्या भाशा शैली विशीं तांकां गिन्यान आसा पूण तांकां ताचे मराठीनूय ह्यो शैली आसा ही खबर ना हें अज्ञान तांणी भायर प्रकट केलां। आनी एक महाभारत कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणपा मेरेन पावलो ताचो आमी खर उतरांनी निशेध करता। कोंकणी बोली म्हणटात तांकां इतलेंय खबर ना की ही भास आसा इतल्या संघर्शांतल्यान ताका कोंकणी साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्या। संविधानाच्या 8वे वळेरींत तिचो आस्पाव जाला आनी भारतीय भाशेंतली सगळ्यांत उंचेली अशी इनामां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 आमचे कोंकणी मनशाक फावो जाले। तरी हे लोक कितलो तेंप मेरेन कोंकणी हिणसायतले म्हूण आमी तांचो कडक उतरांनी निशेध करता। लोकांक अशे तरेन दाखोवन दिवप की रोमी लिपी फक्त कॅथलिकांची आनी देवनागरी लिपी फक्त कोंकण्यांची किंवा हिंदुवांची ही सामकी चुकीची गजाल। आनी जे कोण मागतात तांकां घडे अज्ञान आसत तांचे की तांकां कितलो इक्वल स्टेटस मेळटा हें तांकां अजुनूय खबर ना। इक्वल हांव म्हणन की इक्वला परस चडच मेळटा। आनी तुमी साहित्य निर्मिणी पळयात बाकीची सगळी गजाली पळयात सगळे कडेन दोन्ही भाशेचो आस्पाव कोंकणी भाशा मंडळान तरी केन्नाच विभाजणी केली ना। आज मेरेनूय साहित्याक पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळ देवनागरी पुस्तकाक मेळटा तसोच रोमीकूय मेळटा। सो आमचो ताचेर कसलोच हें ना। फक्त शिक्षणा भितर येवची न्ही हें आमचें धोरण पयलीं सावन आसा। कारण 2 समाजाच्या लोकांक सरळ 2 वेगळ्या वेगळ्या क्लासींनी बसोवप आनी डिविजन क्रिएट करप 2 धर्मां मदीं हें आमकां पटना।